is per year, the number of people who visit. As of 22-23 is around 80,000, 80 and odd thousand. Master plan already approved केला स्पीकर सर. ओवरऑल मास्टर प्लॅन जो करपाक जाय, तुम्ही जे म्हणटा ते एब्सोल्युटली सारकें आहा की हे जे अपग्रेडेशन करपाक जाय, बोंडलाजू अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आहा. हे बोंडलाजू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमी जे पीसमील आमी जे करता, आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न, म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन थंय करूं शकतले. तुमचो जो उद्देश आहा की दीस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनिक, जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन. आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां फुडें वचूंक जाय. पीस मिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य, पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना, इट वील हॅपन इन फेजीस. बट दीस इज वॉट दॅट इज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. आणि मेन म्हणजे जर PPPचो उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय की झू ऑथॉरिटीचो कायदो कितें, म्हाका जें कितें ब्रिफींग गावता, जे बेगीन हांव कंटिन्यूस म्हाजे पयलींच्यान प्रयत्न आहा की आमकां हे बोंडला झू खंयतरी एका दर्जेचेर हाडपाक जाय.